लोकसभेक काँग्रेसीन दवरिल्ले उमेदवार दोगय लायक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या दोगय उमेदवार वेंचून येवपाचें नक्की जालां। आमी जेन्ना प्रचाराक भोंवतात तेन्ना लोकांचो आमच्या उमेदवारांक बरो प्रतिसाद मेळटा, अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या। काँग्रेसी कडेन उत्तर गोंयान एकय उमेदवार मेळना म्हूण तांणी दक्षिण गोंयांतल्यान उमेदवार उत्तर गोंयान हाडला। तो ही वेंचणूक हरतलो आनी मागीर परत पणजे पोट वेंचणुकेक उमेदवार म्हूण रावतलो आनी थंय हरतलो। पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी लोक सुद्धा म्हणजे भाऊ सारकेल्या शुद्ध चारित्र्यवान मनशाचेर आणि ज्यांनी गेली 20 वर्सां ज्या पद्धतीत कार्य उत्तर गोंयांत आणि देशभरी केला ताच्या खातीर लोक सगळे त्यांच्याकडे आकृष्ट आसा। दुसरे वाटेन त्यांच्या विरोधात आसपी जर तुम्ही काँग्रेसचो उमेदवार जर पळयलो तांकां उत्तर गोंयांतल्यान एकूय लायक उमेदवार काँग्रेसीक मेळोंक ना की भाऊच्या विरोधात उबो करपा खातीर। तांच्यांनी कोण तरी दक्षिण गोंयांतल्यान जेका इम्पोर्ट करून उत्तर गोंयांत हाडला। सहसा अशें जायना तांच्यांनी हाडला। म्हाका दिसता फाटल्या खंय तरी फातोड्यानूय इलेक्शन हरलेलो, पणजेनूय इलेक्शन हरलेलो, हांगाय हाडटलो। परत थोड्याच दिसांनी पणजेची निवडणुका येता, परत एकदां तरी पणजेन उबो रावचो। परत भारतीय जनता पार्टी पणजेन ताका हरयतली। उबो रावंक जाय, तेणी रावचो। मुद्दाम म्हणून हांव आतांच सांगता ते आतां परत फॉर्म भरपाचे बीन बेगीन जर निवडणुका लागली जाल्यार तेणी बेगीन रावचो। कारण तुमी दोगांयकूय कंपेर करीत जाल्यार 100% जे आसा भाऊचो विजय निश्चित आसा। काँग्रेसीन दिल्लो दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराक लायक नाशिल्ल्यान फाटले लोकसभा वेंचणुकेक उमेदवारी दिवंक नाशिल्ली, ताकाच हे फावट उमेदवारी दिल्या। सार्दीन जेन्ना खासदार आशिल्लो तेन्ना तो कोणाकच मेळ्ळा नासलो, अशें प्रमोद सावंत म्हणटा। जेचे वय 51 वर्सां। काँग्रेसीन उबो केल्लो आसा फ्रांसीस सार्दीन, जेचे वय 74 वर्सां। म्हाका खबर ना जेका काँग्रेसीनूच स्वता त्याच्या पयलींच्या इलेक्शनाक रिजेक्ट केल्लो। गेले 10 वर्सां तो खासदार आसलेलो आनी 10 वर्सां खासदार आसतना सुद्दां काँग्रेसीन ताका टिकेट फाटले फावटी निवडणुकेक दिवंक नासली। म्हणल्या उपरांत काँग्रेसीन स्वता ठरयल्लो की हो निश्क्रीय आसा, हाका परत टिकेट दिवन कांय उपयोग ना आनी ताका परत कित्याक हाडलो हें म्हाका खबर ना। गेली 5 वर्सां जेचो कोणा कडेन संबंद ना आनी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकराची 5 वर्सांची कारकीर्द आनी जर सार्दिनाची 10 वर्सांची कारकीर्द जर तुमी कंपेर करीत जाका आमी म्हणटा की MP-लेडचो फंड्स जो आसा हाजें युटिलायजेशन जर पळयत, मुद्दामून चार्ट काडून पळयत, हांवें मागयला म्हाजे कडेन, हांव डिटेल्स दितलो आशिल्लो पण म्हाजे कडेन पावलो ना आज। ओके, जर आमी पळयत डिटेलान जाल्यार 100% फंड युटिलायज करपी बाब नरेंद्र सावयकर। बट 10 वर्साच्या कार्यकाळांत 60% सुद्दां फंड्स जो आशिल्लो हो तेणी लोकां खातीर वापरलो ना। 60% पयशे परत गेले। हें कित्याक? तर लोकांचो एप्रोचूच ना। लोक कोण मागोकूच वचूंक शकना। ज्या मनशाचो एप्रोच आसलो जाल्यार तेच्या कडेन मागतले। म्हणजे जेका सुयेर सुतूकच ना, एकदां निवडून येयलो काय दिल्लीत गेलो, परत लोकांक मेळच ना।